नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां बरे अशे कुरकुरीत भडंग करून दाखयता। कसले चिरमुल्यांचे आनी तेका कुरमुरे म्हणटा थोडो लोक, पण आमी तेका चिरमुले म्हणटा। हे पळया, त्यो अश्यो आसता। हे पळय, हेका आमी चिरमुल्यो म्हणटा। आनी ही रेसिपी न्ही सिंपल सादी आनी बेस्ट सारकी आं। बरो भायर पावस पडटा पळय तेन्ना च्या बरोबर भुरग्यांक टिफिनाक सुद्दां दिवपाक मस्त सारके। आनी हांव तुमकां दोन तरेन करून दाखयता ते। आतां ताका लागून साहित्य हांवें दोनांयचे एकीच कडेन दवरला। लसूण, म्हाजे कडेन चणे आसले, दाळ नासली म्हणून चणेच घेतले सोलून, जिऱ्याचो पावडर, हळद, सासवां, मीठ, लाल तिखट, करवील, जे कढीपत्ता, शेंगदाणे, हे आता खोबरे सुके, हिरवी मिरची एक घेतल्या, साखर, पिठी साखर, ओली कोथंबीर आनी हो आसा हिंग। तो हांव हिंग मात वापरचे ना, कित्याक तर आमगेर एक मनीस खावणारो आसा पळय तेका हिंग उपयोग ना हेल्था खातीर, म्हणजे ऑपरेशना खातीर तेका खावंक गावचें ना न्ही हिंग घातल्यार, म्हणून हांव तो हिंग घालचे ना। हिंगूय घाला इल्लोसो चिमूटभर। आनी आतां आमी करपाक सुरवात करुया। ही पळय हांवें कायल दवरले गॅशीर आनी मातशी मोठीच आसा ती, आनी भितर तेल घातला, इल्लेशेच घातला पळया। आतां तातूंत न्ही शेंगदाणे घालता। हे पळया, हे शेंगदाणे हांव आतां बरे भाजून काडटा। तेलान रोखडे जाता त्या, 1-2 मिनटां लागता। हे पळया, आतां हांवें शेंगदाणे भाजले आनी सायडीक काडून दवरले। एक्चुअली हांव कितें करता जाणा, हांव आमकांच करता तेन्ना हे तुमकां दाखोवपा खातीर हांव सेपरेट काडले। कित्याक थोड्या जाणांक न्ही एकदांच कायलेन शेंगदाणे भाजले, भितर मागीर हे घातले अशें जमना। अशें सेपरेट करून स्टार्टिंग करता आसतना अशें सेपरेटूच भाजून काडा आनी मागीर फुडें कशें करा तें तुमकां दाखयता। आनी आतां हांवें कितें केलां जाणा, हे पळया खोबरें घेतला आनी तें भाजून काडटा। आतां तुमकां जर सारकें अशें कळटा न्ही, जर सोमतेच अशें शेंगदाणे हांगा आसता तेन्नाच खोबरें घाला, तें भाजता म्हटल्यार चणे घाला, अशें दाळ घाला। आतां हांवें सेपरेट करून दाखयता, म्हणजे तुमकां इजी पडटलें करपाक। आनी खोबरें बी न्ही बारीकूच गॅशीर अशें भाजा, म्हणजे कितें जातलें, आमचे आतां कुडकेक खंयचो मोठो बीन जाला पळय ते बीन भितरच्यान भाजतले आनी मागीर ते खाता आसतना न्ही बरें कुरकुरीतूच लागतले, मोव पडचे ना। ही रेसिपी न्ही हांव खूब वर्सां जालीं करता। हे पळय, आतां हांवें खोबरें भाजलें आनी आतां तेच कायले न्ही इल्लेशें तेल आसा पळया, तेल चड घेवं नाका, अर्दो सुमार आसतलो। आनी तुमकां जर तेल चड हितून उरला कशें दिसता जाल्यार इल्लेशें काडूनय दवरल्यार जाता। हे पळय, आतां हांवें भितर हिरवी मिरची घातल्या। हे पळया, आतां न्ही करवील आनी ओली कोथंबीर घातल्या। सोमतीच भितर इल्ली सासवां घालता आनी दाळ तुमी आसा जर घाला, हांव चणे सोलून घालता। हे पळया, आतां भितर सासवां आसा पळय ती तडतडली आनी करवील आमचो भाजलो, चणे आमचे बरे भाजले। हे पळया, आतां हांवें हातूंतले न्ही इल्लेशें तेल काडून दवरलेलें पळयलें सायडीक, जायत पडले जर मागीर वयरसून घातल्यार जाता।
पण पयलींच तेल चड भितर नाका। आता न्ही भितर भाजलेले शेंगदाणे आनी खोबरें घालता। आता भितर हळद घालता। शेंगदाणे खोबरें घातले, आता हळद घातली। इल्लेशे मीठ घालता, एक पिंच पयली, म्हणजे ते आमचे शेंगदाणे बीन बरे लागतले। आणि आता भितर चिरमुल्यो घालता, म्हणजे कुरमुरे। हे पळया, गॅस दवरला बारीक हा, आणि बरे एक 2-3 मिनटां चिरमुल्यो कुरकुरीतूच आसाय पळय। हे पळया बऱ्यो मिक्स जाल्यो, आणि चड हांवें तेल घालूंक ना। हे पळया, कित्याक तेल चड बरें न्ही। आता आमी कितें करूया, चवी पुरतें मीठ घालुया, आणि चिरमुल्यो मातश्यो खारट कश्यो आसता न्ही, थोडेच घालूंक जाय मीठ। आता हे जाल्या उपरांत एक 2-3 मिनटां अशें हालयत रावपाचें, आणि गॅस हांव करता पळय बंद। आणि आता भितर न्ही हांव जिऱ्याचो पावडर घालता, आणि भितर इल्लीशी साखर घालता। साखर तुमकां जाय जर घाला, कोणाक नाका जर न घातल्यार जाता। आणि तिखट जर हिरवी मिरची चड जाय तर आणि 1-2 सुद्दां घातल्यार जाता। हांवें एकूच घातले। हे पळया, हांवें पिठी साखर केल्या, ती घालता। आपल्या आवडी प्रमाणे घाला, थोडीच घालुया। आणि आता हे मिक्स केले, जाले भडंग तयार। अशेंच तुम्ही करा। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब मातशें यादी न्हू। आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ असो पळयत रावा, आणि आता पळयता आणि मागीर पळयता तांकां हांव मनापासून सांगता थँक्यू, आणि खरेंच तुमचें देव बरें करूं। तशेंच मातशें म्हाका सबस्क्राईब यादीन करा। आणि ही रेसिपी आसा पळय ती तुम्ही करून मुद्दाम पळया। हे पळया, त्याच कायलेन आता हांवें आनी इल्लें तेल घातलें, आणि दुसरे टायप म्हणजे दुसरे तरेन कशें करता तें तुमकां दाखयता। आता हातून न्ही हांव पयलीं कितें करता, लसूण हे पळय हांवें बरी उबी शिनल्या पळया, एकाचे 2-2 स्लायसीस केले, म्हणजे कुडके केले। आता भितर सासवा घालता, करवील घालता। करवील भरपूर घाला, करविलाच्या वासाक आणि टेस्ट वाडटा। ओली कोथंबीर घालता, आणि हांवें ती बारीक शिनल्यानी, ताका लागून चमच्यात भितर चणे घालता, म्हणजे ते एकदाच भाजून येतले। हे पळया, अशें जर तुमकां कळना जर लसूण चणे पयलीं भाजून काडा, आणि लसूण मागीर घाला, आनी मागीर करवील घाला। हे पळय जाली लसूण पळया। हे पळया, आता हांव भितर तांबडो मसालो घालता, आणि हळद। हे पळया, आता हांवें लाल तिखट घातले, अर्दो चमचो धाकटो, आणि हळद घातली। तुमकां तिखट चड जाय चड मातशें घातल्यार जाता। आता हांव कितें करता, भितर भाजलेले शेंगदाणे आनी हे आसा पळय खोबरें तें घालता। तातूंत इल्लेशें मीठ घालता। हे पळय भितर आता 1 पिंच मीठ घातले, 1 पिंचच घेतली हांव, फोडले पुडके जाले। आता भितर चिरमुले घालुया, म्हणजे कुरमुरे। आता इल्लेशें मीठ घालुया वयर, दोनूय टायप तुम्ही, म्हणजे दोनूय तरेचे तुम्ही भडंग करून पळया।
पळया आता हांवें एक 3-4 मिनटां आता हे धवळ्ळे बरे आणि पळया कितलो बरो कलर आयला आणि आता भितर घालता जिऱ्याचो पावडर आणि भितर इल्ली घालता साखर आणि 2-3 मिनटां जाल्या उपरांत हांवें गॅस बंद केलो आणि आता बंद केल्या उपरांत साखर घातली. अशेंच तुम्ही दोनूय तरेन करून पळया.